बीजेपीन 2017च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचाराचो अधिकृत नाल फोडला। बीजेपीचो कुडचड्यार पयलो विजय संकल्प महामेळावो जालो। फुडले सरकार बीजेपीचेच। पक्षान लोकांमेरेन जायत्यो येवजण्यांचो फायदो मेळोवन दिला म्हूण बीजेपीचे फुडारी उलयलो। कुडचड्यार मुख्यमंत्री, रक्षामंत्री, मंत्री, आमदार धरून सगळे पावले। आता गोंयभर बीजेपीचे विजय संकल्प महामेळावे जावपाचे। निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचो जो कॅन्डिडेट आसतलो तो बाब निलेश काब्राल ऑफिशियल डिक्लेरेशन केन्ना येवं, पण आयज म्हाका दिसता तुमी इतले समोर जमले आसतना आनीक कितें दुसरें विचार सुद्दां करपाची आवश्यकता म्हाका दिसना। त्यामुळे तुम्ही गृहीत धरपाक हरकत ना की आमचे फुडले हांगाचे परत एकदा आमदार निवडून जे येतले ते बाब निलेश काब्राल। मायनी बंद जाल्यामुळे अनेक लोकांचे काम धंदे गेले। गावागावांनी ट्रक, मशीनवाले आणि मायनीचेर काम करणारे लोक बेकार झाले। आणि तरी हांव आयज अभिमानान सगळ्यांक दिल्लीक सांगू शकता की गोंयान मायन बंद पडली म्हणून आर्थीक कारणा खातीर एकाय मनशान आत्महत्या ताका करची पडली ना किंवा केली ना। हाचे सगळे श्रेय भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक वता। पण म्हाका दिसता एक लिमिटेड तरी प्रमाणाचेर मायनी सुरू जाल्यो, हे एक मोठी उपलब्धी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान तुमच्या समोर उभी केली। कितली वर्सां हे पैसे कोणाच्या बोल्सान वताले ह्या सगळ्या गोष्टीचो विचार जावपाची गरज आसा। येद्या व्हडल्या प्रचंड देशात लगेच उत्तरां मेळटा अशी न्हय, पण गोंय सारख्या ल्हान राज्यान म्हाका दिसता आनीक 5 वर्सां भितर ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां मेळपाक शकता। आणि म्हणून हांगा फुडल्या 5 वर्सांक पूर्ण बहुमताचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार लंगडे न्हय, 21 जाग्यार 25-26 दिया, पण कमी एकूय चलचो ना ही विनंती करपाक हांव तुमच्या फुडें आयिल्लो आसा। आमच्यो योजना तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चराची कामां गोंयभर पावल्लीं आसात। म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन सरकारान 4.5 वर्सां काम केलां त्या पद्दतीन फुडलीं 5 वर्सां तितलीच म्हत्वाची आसात। तुमची हांगासरली संख्या दाखयता की फुडें 2017ची निवडणूक केन्नाय लागो, ती जानेवारीत लागो, फेब्रुवारीत लागो किंवा मार्चात लागो, कुडचडे मतदारसंघाचो निर्णय कितें आसा तो हांगा ही संख्या पळोवन सांगता। फुडल्या कांय वर्सांत शिरोडा मतदारसंघात 5 ते 6 हजार रोजगार तयार करतले म्हूण मंत्री महादेव नायक उलयलो। शिरोडा नव्या PHC सेंटराच्या उक्तावण सुवाळ्याक महादेव उलयलो। ह्या वेळार मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकार, मंत्री फ्रांसिस डिसोजा आनी खासदार नरेंद्र सावयकार आशिल्लो। शिरोड्या 12 कोटी मोडून नवे PHC सेंटर बांदलां। हॉस्पिटल चढ जावप म्हणजे आरोग्य बरें जायना, म्हणजे लोक रोगी जाता। आमी लोक निरोगी जावपाचो प्रयत्न करपाक आणि त्या कारणा खातीर आमकां केंद्र सरकारान आयुष दिल्लें। आयुष खात्याक योगा, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्धा, आयुर्वेदा हे आमकां दिल्लें। ही वखदां जर करीत आमी निरोगी जावया। खंयच्याय नागरिकान आपल्या आवय किंवा बापायच्या ट्रिटमेंटाक, आपल्या कुटुंबियाच्या ट्रिटमेंटाक केवळ सरकारी हॉस्पिटलांनूच व्हरपाची गरज आसा अशी ना, ताणें ह्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी सुद्दां व्हरपाक हरकत ना। आणि 4 लाखांचे जे इन्शुरन्स कव्हर देणारे कार्ड आसा ताचो वर्षाक जे कार्ड 31 मार्च पर्यंत व्हॅलिड असता, वर्षा खातीर दिल्लें आसा। देशाची सीमा जर आमी सगळे उबे रावले सैनिका फाटल्यान जाल्यार सुरक्षीत रावतली। आणि ही सुरक्षीत दवरपा खातीर आमच्या सेने कडेन कशा प्रकारचे उत्तर शत्रूक दिले वतले हाची हांव जरी एडवान्स यादी दिली ना तरी एक सांगूंक सोदता की आयज जे नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयल सरकार आसा तातूंत हांव डिफेन्स मिनिस्टर आहा, तातूंत आमी देशाची सीमेची सुरक्षते बद्दल कसल्याच प्रकारचो कॉम्प्रोमायज करचे ना। आणि म्हाका खात्री आसा की मुखाल्ल्या काळा भितर आम्ही या गावान या मतदारसंघात कमीत कमी 5 ते 6 हजार रोजगार निर्मिती करतले आणि या शिरोडा मतदारसंघाची जे बेरोजगारी जी आसा ती पयस करपाचे आम्ही प्रयत्न करतले।
गोंय एक दिशा जी घालून दितली आसा आमच्या रक्षा मंत्र्यान आसत, आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्यांनी आसत, त्या पद्दतीन गोंय आयज मुखार वता ह्याचो विश्वास खरें म्हणजे आयच्या ह्या हांगासर उक्तावण जावपी ह्या आयच्या हॉस्पिटलाच्या निमतान दिश्टी पडटा. घेऊया एक ब्रेक.